जेजू जावन आसा अमूल्य मोती बो मोलादीक मोती जर जेजू म्हणले मोती तुका मेळ्ळा खंडीत जावन तुज्या जिवितांत तुका सक्कड लाभला पूण हे मोती आपणायचे थर थोडी शर्तां आमी पाळूंक जाय हे मोती पयशान आपणावंक जायना अधिकार जोडून हे मोती आपणावंक जायना मोगाचेनो वर्बम डॉमिनी कोंकणी चॅनलाक तुमकां मोगाचो स्वागत आयचो संदेश आसा जेजू म्हणले अमूल्य मोती तुका मेळ्ळांगी मोगाचेनो आयच्या वांजेलांत 3 ओपारी आमी आयकता पूर्ण दवरल्या दिरव्याची ओपार मोतयांची ओपार आनी जाळाची ओपार आनी तांतली एक विशेष ओपार आसा ती जावन आसा मोतयाची ओपार तो मनीस मोतयां सोदून वेता सगळे ताजे जिवीत मोतयां सोदच्यांत आटापून आसली कितले गांव तो भोंवला आसतलो कितल्या गांवांक तो गेला आसतलो तान भूक न्हीद नासतना ते एक मोती ताणें आशिल्ले ते मोलादीक मोती मेळटा वरेग तो गांव भोंवन आसलो कोणा सगळे ताजे गुमान एकच शेवटा वयर एकच इराद्या वयर अदीक मोलाचे मोती द मोस्ट प्रेशियस पर्ल आनी जेन्ना ते मोती ताका मेळटा ताजे कितें म्हूण आसा ते सगळे तो विकता देवाचें उतर म्हणटा कित्याक त्या मोतीचें मोल ताका कळीत आसा मोगाचेनो ते मोती घेवंक तो कितेंच पाटी सराना सगळें ते विकता ताजे आस्तबदीक ताजे घरदार ताजे लागीं कितें आसा सगळें तो विकता कित्याक ते भोव अमूल्य मोती घेवंक तो आपणाचे सगळे सांडूंक फाटी सराना मोगाचेनो कोण तो मोतयांचो मनीस आमी हर एकलो मोतयांची मनशां आमी हर एकली मोतयां सोदून आसा आमचें जिवीतच एक सोदना म्हण येत लायफ इज अ सर्च ह्या संवसारी हर एकलो मोतयां सोदून आसा ती मोतयां जावन आसात संतोष म्हणली मोतयां शांती समाधान म्हणली मोतयां अमूल्य मोतयां मनीस सोदूनच आसा ह्या मोतयां खातीर पूण सवाल आज मनीस सोदून आसा संतोष शांती समाधाना खातीर पूण जी मोतयां तो सोदून आसा ती मोतयां ताका मेळटात गी जायते फावटी ती मेळनात कित्या खातीर अशें घडटा कित्याक म्हळ्यार तो सूख जाग्यार मोतयां सोदून आसा थोडे ग्रेस्तकायेंत मोतयां सोदतात जाल्यार आनी हेर थोडे नांव आनी वडविकाय आपणावच्यांत ती मोतयां सोदून आसात आनी थोडे अधिकार आपणावच्यांत मोतयां सोदून आसात जाल्यार आनी थोडे संवसारी खुशालयेंत गम्मतां मारच्यांत ही मोलादीक मोतयां सोदून आसात पूण मोगाचेनो देवाचें उतर आमकां कळीत करता हे सगळे फट हे खंयच्यान ती तांणी आशिल्लें मोलादीक मोती वा दिरवे तांकां मेळना बदलाक जिवीत ह्या संगतींनी मात्र सोदून आसलो ताजें जिवीत खाली खाली जाता एम्प्टीनेस मात्र थंयसर उरता देखून मोगाचेनो जेजू जावन आसा अमूल्य मोती भोव मोलादीक मोती जर जेजू म्हणले मोती तुका मेळ्ळा खंडीत जावन तुज्या जिवितांत तुका सक्कड लाभला पूण हे मोती आपणायचे थर थोडी शर्तां आमी पाळूंक जाय हे मोती पयशान आपणावंक जायना अधिकार जोडून हे मोती आपणावंक जायना जशे मोतयां सोदच्या व्यक्तीन अदीक मोलाचे मोतयां घेवंक आपणाचे सगळे आस्त बदीक विकले तस बरी
जेजू म्हणले मोती आपणावंक आमकांच आमी त्याग करूंक जाय. देखून जेजू म्हणटा जो कोण म्हजो फाटलाव करूंक कुशी व्हरता तो आपणाकच इन्कार करून दी, आपणाचो खुरीस तो घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान तो येवन दी. आमचे सगळे सांडल्या करीत जेजू म्हणले मोती आमकां लाभचे ना. देखून मोगाचे न्हू, जर जेजू म्हणले मोती आमकां मेळ्ळे आमची सोदनां संपूर्ण जाली, आमचें जिवीत अर्थाभरीत जाता, आमच्या जिविताचो उद्देश सफळ जाता. कित्याक सोमी मात्र आमकां नीज संतोष, नीज शांती समाधान दिवंक शकता. ताच्या किवर्त्यान सोमी आमकां दिता सासणाचे जिवीत. देखून जेजू म्हणले मोती लाभुल्लो एक पातकी भाग्यवान जाता. जेजू म्हणले एक मोती लाभुल्लो एक खोटो मनीस नितीवंत जाता. नासाच्या वाटेर आसलेल्या एका व्यक्तीक जेजू म्हणले मोती लाभल्यार ताका सासणाच्या जिवितांत त्या वाटेन चलोवंक ताका साध्य जाता. कित्याक जेजू म्हणले मोती लाभल्यार सगळ्यांक बक्षाने आनी शांती लाभता. मोगाचे न्हू, जेजू म्हणले मोलादीक दिर्वे सोदून आमी वसा जाय म्हणना, मगर ते आमी वावर करच्या शेतांत लिपोवन आसायच्या वांजेलांत पूर्ण दवरल्या दिर्व्याच्या ओपारींत तो शेतकार ताच्या शेतांत काम करतना ताका थंयसर दिर्वे आसा म्हूण कळीत जाता, गुंड कोणता आसतना, आनी तो कितें करता थंयसर लिपोवन दवरता आनी सगळें शेत जे कितें आस्तपतीक विकता. मोगाचे न्हू, हेंच आमी पळयता जेजूच्या आपोस्तलांच्या जिवितांत पेद्रू आनी जुआंवक मासली पागतना जेजू मेळ्ळो. सगळे तांणी सांडले सोम्याचो फाटलाव ताणें केलो. मातेव सुंका काट्यार सुंक वसुली करतना जेजू म्हणले मोती ताका लाभले. सुंके काटे सोडले, सोम्याचो फाटलाव ताणें केलो. कित्याक सोमी जालो तांच्या जिवितांत भोव मोलादीक दिर्वे, अदीक मोलाचे मोती, ताचें मोल तांकां कळीत आसलें. मोगाचे न्हू, देखून सोम्या खातीर सगळे सांडूंक ते तयार जाले. हाच्या पयल्या वचपांत अपुर्बाचे घडीत आमी आयकता आनी ते जावन आसा साल्मांव रायाच्या जिवितांतले. साल्मांव राय जाल्या उपरांत देवाचें दर्शन ताका लाभता आनी ह्या वेळार सर्वेस्पर देव ताका विचारता तुका कितें जाय तें माग. पूण साल्मांव राय विचारिना ग्रेस्त काय, तो विचारिना भांगार वा दुस्मानाचो नांस वा झुजांत जीक, बगार तो विचारता जानवाय, बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक आनी परजेक नितीन चलोवंक गरज आसलेली जानवाय. आनी ताचे मागणें देवाक मेसवाता. कित्याक तो विचारता बोवापुरब्याचे दिर्वे, बोवापुरब्याचे मोती आनी ती जावन आसा दैवीक जानवाय. देखून देव ताका सगळें दिता, जानवाय दिता आनी संवसारी ग्रेस्तकाय दिवन ताचें जिवीत उदंड बेसांवांनी भरता. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमकां सवाल, आमी सोदून आसावंगी, आमी आशिल्ले मोती आमकां लाभलांगी. जर जेजू क्रिस्त भोव मोलादीक मोती, भोव मोलादीक दिर्वे आमच्या जिवितांत आमकां लाभला, खंडीत जावन आमचें जिवीत संतोषाचे, शांतीचे आनी समाधानाचे जावन आसतलें. तर ती सुकृपा आमी सोम्या लागची मागया.